गोंय क्रिकेट संघटनेची तिसरी गोवा कॉर्पोरेट लीग T20 शेनवारा 3 मार्चासावन सुरू जाता। 11 मार्च मेरेन पर्वरे ग्राउंडार सर्त चलतली। एअर इंडिया आड RBI उक्तावणाची मॅच दनपारां 2 सुरू जातली। दुसरी मॅच सांजे 6 वरांचेर गोवा टस्कर्स आणि DY पाटील हांचे मदीं। गोवा टस्कर्साची कॅप्टनशीप खडेगाठ प्लेयर शादाब जकाती सांबाळटलो। 3, 2, 1 गोंय क्रिकेट संघटनेची तिसरी GCL T20 सर्त 3 मार्चासावन सुरू जाता। सर्तीत 8 टीमी वांटेकार जाल्यात। ए ग्रुपात रिलायन्स वन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एअर इंडिया आणि RBIच्यो टीमी आसात। बी ग्रुपात ONGC, DY पाटील, GMR ग्रुप आणि गोवा टस्कर्स आसात। दोनूय ग्रुपांतल्यान 2 टीमी सेमीफायनलीक क्वॉलिफाय जातल्यो। 10 तारखेर सेमीफायनल जाल्यार 11 तारखेक फायनल जातली। उक्तावणाची मॅच एअर इंडिया आणि RBI मदीं दनपारां 2 सुरू जातली। दुसरी मॅच शादाब जकातीचे कॅप्टनशिपी खाला खेळपी गोवा टस्कर्स आणि DY पाटील मदीं सांजे 6 सुरू जातली। सर्तींतल्यो सगळ्यो मॅची प्रुडंटाचेर दीस रात लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता पळया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो। मंत्री बाबू आजगांवकारान दवर्ले पंचायतीच्या कम्युनिटी सेंटर कम ग्राउंडाचे उक्तावण केलें। ह्या वेळार थळावो आमदार लुईजीन फालेरूय आशिल्लो। ग्राउंड असलो की चेंजिंग रूम आसपाक जाय, टॉयलेट आसपाक जाय, फॅसिलिटी आसपाक जाय। तेजे भितर हे सगळे फॅसिलिटी वयल्यान हे आज ग्राउंड तुमकां मेळ्ळलो आसा। प्लेयर आयल्या उपरांत प्लेयरांक सोयी जावपाक जाय। म्हाका दिसता गोंयांत आमचे जितले ग्राउंड आहात तितले आनी खंयच्याच स्टेटीन ना। आमचे स्टेटीन म्हणटे 200 सुमार ग्राउंड आसा। आणि पैसो कितलो लागता तो तुमकां खबर आहा। 200 ग्राउंड जावप म्हणल्यार थोडो पैसो न्ही, आनी पैसोय तितलो येता। पैसोय तितलो आमी दिता। पण एक दुःख दिसता, इतले ग्राउंड आसून आमचो प्लेयर तयार जायना। आतां सांगल्या भाशेन प्रभुदेसायन शेतान खेळून, मेरेचेर खेळून आमचे प्लेयर तयार जाले, मेहनतीन, कश्टान, आनी हे रेडीमेड मेळ्ळ्या परत कांयच ना। ह्या आमच्या दाबोर्ली विकारपाल गांवांत अनेक महत्वाचे पावल फुडें पडटा, आनी ते म्हणजे कम्युनिटी सेंटर कम क्लब हाऊस। जायते जाणांनी सॅक्रिफायस केला आनी ट्रॅशिंग ग्राउंड भायर दवरल्यात। कांय ट्रॅशिंग ग्राउंड फाटल्यान घातल्यात। आनीक आमचे गांवचे पासत सुदरपा पासत हे उदरगतीचें पावल आमकां मारपाक संदी आनी सोयीक दिली म्हणून हांव अनेक फावट आयज तांकां काळजाच्या खोलायेंतल्यान ताचो याद करता आनी देव बरें करूं म्हणटा। मडकयचे BJP कमिटीन कटमगाळ दादाक मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे भलायकी खातीर गाराणे घाले आणि शंख दिलो। जे BJPचे हे कार्यकर्ते पळय आसा ते सगळे जाण देवाच्या पांया कडेन येयल्ले आसा आनी ते मनोहर पळय आसा तो सद्या बरो ना। त्याच्या साठी सगळे पळय हे भावकी जे पळय लोक पळय आसा ते सगळे देवा कडेन मागता जाका जाता तितलो बेगीन बरो करून मनोहराक देवान तुवें बरे भशेन घरचे घरा बरो हाडून सगळ्यांक पळय तो मिनिस्टर जे आसा ताका तुवें बरो सांबाळचो। आनी आमी खास करून हांगासर मुद्दाम येयले की आमचो जो लिडर, जो डायनामीक लिडर बाब मनोहर पर्रीकर हेंची तब्येत गेल्या आठवड्याक खालावलेली आनी ती तेजी खालावलेली जी आरोग्य आसा ते बरें जावपा खातीर हो जागृतेक देवस्थान आसा फोंड्या म्हालान हेका चड म्हत्व आसा। आनी त्या लागून आमी भारतीय जनता पार्टीचे मडकय मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते मंडळ हांगासर देवा कडेन गाराणे घालूंक येयले। आमी देवाक हो शंख, हो 22 इंचाचो शंख जो गदा शंख असो म्हणून वयता गाराणे घालतलो आनी हो शंख आमी तांकां प्रदान करतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता। खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।